काणकोणच्यान मल्लिकार्जुन विद्यालय हायस्कुलान मंत्री गावडेच्या हस्तुकी मल्टीपर्पज खेळामळ, स्मार्ट क्लासरूम आणि हायटेक कंप्युटर लॅबाचे उक्तावण जाले। सपना पुराय करपाक लक्ष केंद्रीत आसप गरजेचे। लक्ष विचलित जावपाक फावना। जो मनीस वैचारीक मार्ग दाखयता त्या मनशाक केन्ना विसरू नाकात म्हण मंत्री गावडे ह्या वेळार उलयला। RDX खातीर काणकोणच्यान बबीश पुरकार। बाकीचे आपले फ्रेंड आसात, आपली सोयरी आसात, ते खंयतरी स्ट्रीम चूज करतात, ते खंयतरी स्ट्रीम सांगतात न्हू केन्नाय स्ट्रीम कशी चूज करप ना। तुमकां सदांच एक एक्सपिरियन्स आसता की तुमी 10वी पर्यंत शिकिल्ले आसतात, तुमची पॅशन खंय आसा, तुमची आवड खंय आसा, खंयचे सब्जेक्ट तुमकां आवडटात हेचो तुमी अभ्यास करपाक जाय। आनी जर तुमची आवड आसा त्या फिल्डांत जर तुमी गेले, तें फील्ड कशेंय आसूं त्या फिल्डांत तुमी बेस्ट जावपाक पळोवपाक जाय। एक गोष्ट याद दवरपाक जाय की आपूण काणकोणचो आसलो तरी आपलो आत्मविश्वास केन्ना कमी दवरप ना। काणकोण सारके वाठारांत इतलें बरें शिक्षण चलता की तुमी थंय मॅरिटाचेर पावतात तेन्ना तुमी त्याच भुरग्याक समान आसात, तितलीच तुमकां कौशल्य आसा आनी तुमी त्रास घेतले त्या भुरग्याचेर तुमच्यान बरें परफॉर्म करपाक जाय। आणि आज ती 26 क्लासेस स्मार्ट क्लास जाले आसा हे आनी जे कंप्युटर लॅब आसा हायटेक पयलीं कागाम जाता आतां हायटेक लॅब आसा त्याच्यात कंप्युटर सायन्स लॅब त्या बॉय सायन्स लॅब एक जालो आसा, स्टाफ रूम जावं मॅनेजमेंटाचो रूम जावं आनी आतां तर तुमकां एक स्पोर्ट्स ग्रावंड मेळ्ळो आसा त्या हितून तुमकां बरें भशेन खेळपाक मेळटलें। पयलींचे जे स्कूल आनी आतां जे स्कूल पळयला खुबशे म्हाका दिसता 100% न्यू खुबशे चेंजीस जाले आसा, खुबशे 100% जे चेंजीस जावपाक जाय ते खुबशे जाले आसा। एक ड्रीमर आणि डीमर ह्या दोन शब्दांमधील खूप फरक आहे। सदांच म्हणटा APJ अब्दुल कलाम सदांच म्हणटा स्वप्न जर पळयतले जाल्यार रातची न्हय दिसाची पळोवपाची गरज आसा आणि तेजो पाठलाग करप हें खूब महत्वाचें आसा। म्हजे सारकेल्या मनशाक जर तुमी एक तर प्रश्न जर करतलो जाल्यार स्वप्नाक गवसले घडपाक खातीर किंवा यश देखून हाडपाक खातीर सगळ्यांत महत्वाची गोष्ट कितें जर लागता जाल्यार तो फोकस। ऑफकोर्स गोल असपाकूच जाय। जो पर्यंत दोळे मुखार गोल आमी सेट करना तो पर्यंत आमी एक्चुअली तो गोल करपाकूच शकना। गोल कोण दोळे मुखार दवरना ह्या जगातले हांव म्हणटलो 99% लोक जे आसात पळय ते दोळे मुखार गोल दवरतात, पूण त्या 99 लोकां भितर 99% लोक जे आसात पळय तांचे मुखार गोल फक्त दोळे मुखार आसता, पूण तो गोल अचीव करपाक खातीर फोकस जो आसता जो लक्ष केंद्रीत जे करपाक जर जाय म्हाका दिसता तें जायना। आनी म्हणूनच जगात भितर फक्त 1% जो गोल जो सेट करता तो यशस्वी जाता। डिस्ट्रॅक्शन एक गोल ज्या वेळाचेर आमी सेट करतले आज खास करून हे 7वी 8वी 9वी आणि 12वीचे विद्यार्थ्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा की आमच्या आजच्या भुरग्यां भितर सहज आणि आलायते जाय। तुमकां जर तुमी जर स्वप्न जर पळयलेली आसा ती स्वप्न तुमकां सहज आणि आलायती केन्नाच मेळपाक शकना। तेच्या खातीर मेहनत ही आसचीच पडटली। जो कितें आपण हातान घेतलो ताका आपण ठोस एक न्याय दितलो हे मनान हाडात आणि त्या यशाच्या शिखराकडे तुम्ही वाटचाल करा। आणि जो मनीस तुमकां कमिटमेंट दिता, जो मनीस तुमकां वैचारीक मार्ग दाखयता ताका केन्नाच विसरू नाका। बरेचशे जाण तुमकां एश्युरन्स दितले आपले काम जालें वयस मेलो अशें तरेची एक म्हण आसा तशें मात केन्नाच करपाक दिवं नाका अशे बरेचशे जाण सद्या आसा दिवपाक लागल्या। पूण एक वेळ असो येतलो ते कामूय जावपाना आणि तो वयस कोण मरतलो हे तेन्नाच ते वेळाचेर कळटले। कारण मनशान प्रामाणीक रावपाची गरज आसता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन युअर लायफ।